दक्षिण गोयचे जिल्लोधिकाऱ्यान 6 तालुक्यांनी घेतिल्ले प्रशासन तुमच्या दारांत कार्यावळीक लोकांनी बरेपैकी प्रतिसाद दिला। 2 दिसांच्या मोहिमेत सुमार 700 राबित्याचे दाखले लोकांक दिले। प्रधानमंत्री जनधन योजनेखाला 800 जाणांची नवी बँक खातीं सुरू केली। 10 आनी 11 ऑक्टोबराक दक्षिण गोयचे 6 तालुक्यांतले बाकीच्या गांवांनी ह्या मोहिमेचो दुसरो टप्पो जातलो। सरकारी कचेऱ्यांनी वेगवेगळे दाखल्यांची कामां करून घेता म्हणल्यार लोकांक नाका शेवट जाता म्हूण आतां दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकाऱ्यान प्रशासनूच लोकांच्या दारान व्हरपाक सुरू केला। हे मोहिमेंत लोकांक राबितो आनी उत्पन्ना सारकेले दाखले अधिकारी एकठांय बसून थंयचे थंय दितात। प्रधानमंत्री जनधन योजने खाला बँकेचे अधिकारी लोकांक नवे अकाउंटूय उगडून दितात। दक्षिणेतल्या तालुक्यांनी लोकांनी ह्या उपक्रमाक बरेपैकी प्रतिसाद दिलो। दुसरे टप्प्यान ही मोहीम वेळी, शेळडे, नेत्रावळी, सांकवाळ, लोलये, पैंगीण सारकिल्या वाठारांनी जातली। तलावली, कुलचोरे, दिवोणा, चिट्टाळे, कोटीगांव आणि मोले ह्या विलेज पंचायतींनी दौरो केल्लो 2 दिसांचो। आनी तातूंत आमी अशें पळयलें की लोक इतले उमेदीन येवपाक लागले की आमकां रातची 6 साडे सुद्दां जाताली येवपाक। सो ह्या आमी दक्षिण गोंयांत 679 रेजिडेंस सर्टिफिकेट्यो त्या दिसाकच दिल्ल्यो 2 दिसांनी। 325 कास्ट सर्टिफिकेटी, एफिडेविटा 981, प्रधानमंत्री जनधन योजना अंतर्गत 709 अकाउंट्स ओपन केल्या बँकांनी। एडमिशन फर्स्ट स्टेप आसा तो ह्या शुक्राराक आनी शेनवाराक जावन आसा। आनीक आमी 6 तालुक्यान जसो पयलीं केला तसोच वरी जातलो। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। आता पळोवया गोंयांतल्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। पणजी गुजराती मंडळान कोजागिरी व्हडा उमेदीन मनयली। त्या निमतान रांदपाची सर्त जाली। त्या भायर बऱ्योच सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो। गुजरातान अशें म्हणटात की मानतात की ह्या दिसा कृष्णान राधा आनी गोपयां बरोबर रासलिला रातभर सुरू केल्ली आनी त्या दिसा पासून रासलिला ही चालू जाली म्हणून आज आमी रासलिलाचो प्रोग्राम हांगा दवरलेलो आसा। तशेंच आयच्या दिसा दूद आनी फोवाचें खूब म्हत्व आसा म्हणून आज आमी हांगा फोवाचें कंपिटिशन दवरलेलें आसा। प्रत्येक बायलेन हांगा भाग घेतलेलो आसा। त्या प्रमाणे धवे कपडे गुजराताक आनी राजस्थानाक अशी प्रथा आसा की तेच्या धवे कपडे घालप आनी ज्वेलरी घालप म्हणून त्या प्रमाणे आमी हो सण साजरो करतात। इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकॅट्रिस्ट अँड ह्युमन बिहेवियरान सध्या मेंटल हेल्थ सप्तक मनयतात। त्या निमतान दुयेंतींनी तयार केल्ल्या वस्तींचें प्रदर्शन मांडलां। त्या भायर नाटकुली आनी हेर साबार कार्यावळी जातल्यो। There are a number of programs which have been lined up for the next week as a observance and celebration of the week, organized by the occupational therapy unit of the hospital. This occupational therapy unit is a unit which is basically dealing with rehabilitation of the inmates of IPHB. Patients who are there for long period, who are on medications, they have to be rehabilitated. The occupational therapy does the job of rehabilitation. सावड्डे मतदारसंघातलो काँग्रेसीचो उमेदवार पक्षश्रेश्ठींनी आतांच जाहीर करून ताका काम करपाची संद दिवची अशी मागणी सावड्डे युवक काँग्रेसचो आदलो अध्यक्ष सुशांत नायकान केल्या। कार्यकर्ता फुडें वचपाचें काम काँग्रेस तितलें करना आसली आनी आजून करना म्हणून ती काँग्रेस सोबत वयता। बरें कोण काम करता न्हू, कोणाक पार्टी दुसरी पार्टी भिना आसतना MG BJP हांकां भिना आसतना पक्षाचें काम करीत जेन्ना फुडें वयता तेका ती उमेदवारी दिवपाची। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। पेडणेची फामाद पुनव बुधवारा जाली। हजारांनी लोकांनी हो खाशेलो तरंगांचो उत्सव पळोवंक गर्दी केली। पेडण्याचे पुनवेक रवळनाथ आनी भूतनाथाची तरंगां नाचतात। पळयात पेडण्याची पुनव।
इतल्याने खबराचे रंगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.